दाखवला बेल्ट लाईटात होतो आता. ओ मृते गाडी चलयता. हसतात कित्याक रे? दोत तू अप्पा पुडवे नेसून गाडी चलयता म्हण तुमका नसाय आ? आणि अमृते 9 वारी साडी नेसून गॉगल लावून गाडी चलयता म्हण तुमच्या पोटान मुड्डता. शी श्याम गोयना तुमका सांगता या गाडयेचे मरे बरे आसा पण देशाची जर गाडी सारखी चलतली नी जाल्यार मरे चडान चड मरे बायलांक संद दिवची पडटली, बायलांक मुखार हाडची पडटली आणि बायलांची तासमपट्टी पळय ते तुम्ही करतात नी ती बंद करची पडटली. अगो ते श्यामाची पोरकटपणा कित्याक तू मनार घेता? यो गाडी स्टार्ट मार. अमृते मॅम हे पळय माझी चूक झाली. आय एम रिअली सॉरी. मेमे मेमे कितें करता? मेमे आसा म्हापशा बाजारान थंय आतां आमी वता. म्हणा आता नारी शक्ती जातली महान तेन्नाच जातलो समाज महान. नारी शक्ती जातली महान त्यांना जातलो समाज महान. लोकशाही ती काढात सारखी हा बेश्टी खायत राहू नका थंय. घे रे बटाटो खा. घे गोयना घे. दूध टेस्टी पप्पा हा. घे. अगो बटाटवडो जाल्यार बटाट आता माझे जाल्यार जाणटे पण कित्याक मरे हुनहुनीत बटाटवडो दिसलो की ना जीब मरे अजून लायता सारखी. पयलीं मरे आमचे थंय एक कृष्णा हॉटेलकार म्हण आसलो. सालिगांव. कितें गरम गरम बटाटवडे काडी रे. अजून सुद्दां मरे जीब थंय हुबून चल्ली. गांवठी हॉटेलातले आम पटावडे बरे लागतात. टेस्टी. अमृत्या देव बरें करूं. श्यामांक बटाटवडो आवडूंक ना काय कितें रे? आवडूंक ना कित्याक आनीक 2 पासून दिल्यार हांव खातलो. कितें जालां मरे थँक्यू. सध्या हे बटाटवडे पळय हा हे इंटरनेटाचेर शॉपिंगा वरवीं मागोवंक मेळना. नाजाल्यार मुगो श्याम बटाटवडेच न्हू पातळ भाजी आनी पावूय मागोवपाचो. दिसूय बर मरे हो श्याम ते कसले ते मोबायलाचेर ती बोटां घश्टीत आसता आनी ते बसीन जाल्यार वचपाचें ना दोत्तू आप्पा. कितें ती चेडवां त्या मोबायलाचेर टिकी टिकी कितें करता कानान वायरी आनी कितें पिशा भशेन मरे हासत आसता. ती कितें करता कोणा कडेन उलयता म्हाका जाल्यार बाबा कांयच कळना रे. शी. आगो ते स्मार्टफोन ते तुका आनी म्हाका उपेगाक पडपाचे ना कळ्ळें तुका न्हू. स्मार्ट श्याम स्मार्टफोन आनी स्मार्ट चेडवां हय मरे. आनी आतां ते कितें जालां मुगो आतां आनी ते कितें ते वॉट्सएप म्हण आयला खंय. वॉट्सएप म्हणटकूच कितें टायपिंग चालूच आसता तांचें. शे 1G 2G 3G आनी कितें येत म्हण हांव नको रे बाबा. दत्तू अप्पा इट्स गेटिंग व्हेरी पॉप्युलर यू नो अँड यू हॅव टू मूव विथ द टाइम. अरे सद्या मनशा कडल्यान उलोवपूच कमी जाला. फक्त त्या प्लास्टिकाच्या कुडक्याचेरूच उलयत असतात. अरे पिशवी जावपाची उरली आमी. फाटले कांय दीस मरे तो म्हाजो धाकटो मोबायल फोन वाजत आसतालो. कानाक लायलो काय ना संगीत संवाद आनी त्या फोनांतल्यान कोण तरी चेडू मरे हय. इलेसांवाचें कितें तरी सांगताले. तो जावन आसा इलेक्शनाचो प्रचार. अरे हांव म्हणटा परत परत रिंग करून लोकांक कित्याक त्रास दिवपाक जाय रे. दत्तू अप्पा लोकशाय घटमूट करपाक तुम्ही पायोनियर. तुमकां कितें दिसता कोण जिखून येतलो आनी जिखपाचो ट्रेंड कसो कितें आसतलो? तूं मरे श्याम एक पत्रकार कसो मरे कोले बुद्ध वापरून मरे म्हाजे कडेन गेमी करूंक सोदू नाका. तो कितें करूंक सोदता मुगो हांवें कोणाचेर मत मारला आसतलें हाजो तो अदमास घेवंक सोदता. आसूं दत्तू अप्पा भुरगेपणाच न्ही. भुरगेपणां कसली रे वखद सोदपाची आतां वेळ आयला मरे. दत्तू अप्पा आय नो द सिक्रेसी ऑफ द बॅलेट पूण तुमकां कितें दिसता कोण जिखून येतलो? अरे ते नोटा म्हणून कितें तरी आयला मरे पूण ती नोटीची नाटकां भितरल्या भितर बंद जावपाक जाय. आयक गो लोकांचेच चुकता.
आपूण जर घटमूट आसत न्हू जाल्यार मरे कोणें कितले हांयस दाखयले सुद्दां न्हय कांयच जावपाचें ना. कितें तरी आमीश दाखयले वितळे आयसफ्रूट कई तशें जावंक फावना. आतां हो म्हाजे कडेन आपलो आदमास घेवंक सोदता कळ्ळें मरे. हांव मरे एक्झीट पोलूय सांगिना आनी ओपिनियन पयलूय दिना कळ्ळें. हांव आपलो ओग्गी बसता 16 तारखेक कितें जावपाचें आहा पळय तें कळटलें. हय सारकें. 16 तारखेक देशाचें जें कितें भविश्य आहा पळय तें कळटलें. दत्तू अप्पा हे खेपे इलेक्शनाची भरपूर जागृताय जाली हा. तुवें ती कसल्या तरी फोना वयल्यान कुटकुट करून केल्ली ती. आयचो काळूच तसो आहा. पर्याय म्हणटा तो ना. शेअरिंग करप कितें रे युती करप हाजे शिवाय सरकार जावपाचो ना हें निश्चित. पूण जावं एकदाची वेंचणूक बरे भशेन जाली आमची लोकशाय घटमूट आसा बरें स्थिर सरकार मेळचें इतलीच इत्सा दवरया. हय पूण दत्तू अप्पा आमच्या देशान मरे चडूच प्रॉब्लेम आहा. केदो व्हडलो देश तर भारत. लोकांक जाय पिवपाचें उदक, लायट, खावपा जेवपाक आनी रावपाक घर हेंच जर मेळना जाल्यार मागीर मारामार जाता. पयलीं मरे इलेक्शना कडेन कितें तरी मिनिमम प्रोग्राम बी म्हूण घेवन येताले. आतां ते मिनिममूय ना आनी ते कसले प्रोग्रामूय उरूंक ना. शामल्या स्मार्ट फोनाचेर एफएमाचेर येवपी प्रोग्राम उरल्यात. दत्तू अप्पा यू वॉन्ट टू रीड टाइम्स. मड्याक हो आमी इंग्लीश उलयता. काय बरी आमची मोवी रसाळ भास कोंकणी आसा मरे. अमृत्या तुजें कोंकणीचें प्रेम आमी जाणात. पूण म्हाका एक सांग शणै गोंयबाबाची पुण्यतिथी मुगो 8 एप्रिलाक जाली. कितले प्रोग्राम जाले गो. सारकें तुजें गोंयना. हय मागीर येदो व्हडलो शणै गोंयबाब कोंकणी भास कितें हें दाखोवपी मनीस ताजी याद करपाक मरे आमी खूब उणें पडल्या. अरे हे फावट मरे आमी इलेक्शनाच्या त्या गडबडीन उरली. पूण फुडले फावट मरे गोंयना अशें जावचें ना. दत्तू अप्पा गोंयबाबान हाचेर एक पुस्तक बरयलां न्हू. हाचेर हाचेर म्हणजे कोणाचेर. अरे तो पलाशी कडेन पुतो आहा पळय ताचेर रे. हो सामको आगोस्तिना सारको उलयता. अरे बाबा अरे तो भुलो विद्येचो जनक आबे फारिया कानोळे गांवचो पूत तो खूब विद्वान हा मोठो मनीस व्हडलो सायकियाट्रीक. तुवें याद बरी केली रे बा. ताचें मूळ फ्रेंच भाशेंत आशिल्लें पुस्तक मरे इंग्लिशींत ट्रान्सलेट करून घेतलां. तें आतां फुडल्या म्हयन्यान उजवाडाक येवपाचें आहा. दत्तू अप्पा हे काम कोणें केलें तर. अरे तो मडगांवचो दोतोर राजेंद्र हेगडो आसा पळय ताणें. दोतोर हेगड्यान बरयला. हय आमचो गोंयचो व्हड कवी आनी महान स्कॉलर मनोहरराय सरदेसाय आसा पळय ताणें मुगो हो ग्रंथ इंग्लिशींत ट्रान्सलेट केल्लो. ती सगळी जबाबदारी राजेंद्र हेगड्यान आपल्या भुजार घेतिल्ली. दोतोर हेगड्याक सामाजीक साहित्यीक आनी सांस्कृतीक कामाची आवड हा. अरे तो देख दिणें कार्य करीत आसता. दत्तू अप्पा तो आगोस्तीन ह्या विशयाचेर रोमी विकलीन कितें तरी बरोवंक सोदतालो. अरे आगोस्तिनान कितें करता कपळ. आगोस्तिनाक कळूं नाल्यार ना कळूं पूण आगोस्तिनान कितलेंय बरयलें म्हणून तो संपादक छापूं नाका तर. तो संपादक कोण तर. तोमाजीन बाप कारदोल. हय अमृते जे सांगता पळय तेवूय बरोबर. शी कितें गरमी जाता रे बाबा नाका शेवट जाता. रानां झाडां कित्याच दवरूंक ना. आगो आतां वचत थंय बिल्डिंगेची रानात बांदीत आहात. उदक सुद्दां मेळपाचें ना लोकांक आनी ह्या विशय हांकां कांयच पळोवंक ना. अरे तू शाणपणां कोणाक सांगता रे. तुका कितें दिसता हांव लटर फटर मनीस. अरे तू धमक्यो कोणाक दिता रे. अरे श्याम बेटोत कित्याक तापता रे. आगो अमृत्या एप्रील तापला तेचो. अरे तू यो हांगासर तुका पळय को थापता येता पळय तो तू पांयाक मोडून घालीन नाल्यार पळय नाजाल्यार हांव नांवाचो श्याम न्हू सांगता तुका. अरे श्याम तूं आतां जी कितें भाशा पळय उलयला न्हू ही मरे तुजी भाशा न्हय आं. आनी श्याम दोतू आप्पाच्या सांगातान रावपी लोक मरे अशे रफ उलयनात. अरे श्यामाची भुरगेपणां वचोंक ना रे आजून. ही भुरगेपणां न्हय रे ती. मागीर कितें तर. दत्तू अप्पा राग येवपा सारकीच एकल्या म्हाजे कडेन फटिंगपणां केल्या रे. हें पळय आय एम सॉरी. चडशे लोक मरे फटिंगपणां कोलेपणां धुर्तपणां करीत आसता पूण आपूण मरे आपली संस्कृती सोडून वागूंक फावना. मनशान मरे नितळ उलोवचो. हे मात सामकें खरें. श्याम मुगो टीव्हीचेर पळयता स्मार्टफोनाचेरूय पळयता कोण तरी एकलो एका राजकीय फुडाऱ्याक थापता येता सारको भिरकेन मारता आनी मागीर ते टीव्हीर दाखयतात. एकदां न्हू दोनदां न्हू परत परत.
थापट मारिल्ले असता एकदा, पण टीव्हीर दाखवप कितले फावट 1000 खेपो दाखयत असता ताका अशें म्हण तांबडी सर्कल मारता, रवत करून उडयता सारखे. आणि ते पळोवन मरे दोत्तू आप्पा श्यामा सारकिल्ले भुरगे मागीर शिवशिवच्या ना जाल्यार कितें जातले तो. दत्तू अप्पा, रागर जावप वायट रे. आपली तब्येत ही बाडटा तितल्या रागार कित्याक जावंक जाय. दोत्तू अप्पा, गजालीच अश्यो घडटा की आय गेट इम्पेशंट. हो आनी एक इंग्लीश उलयता, ते पेशंट खंयच्या हॉस्पिटलांतले रे. इम्पेशंट म्हणजे मगो धीर सुटिल्लो, सोशीकपणा सुटिल्लो मनीस. आणि तूं आयक श्याम, बेठोत मरे संताप करूंक फावना, रागार जावंक फावना. कळ्ळें तुका? राग आसचो, संताप आसचो, पूण सात्वीक. फुतकार घालचो पूण चापचें न्हू. कळ्ळें मरे? भोगचें पूण चापचें न्हू. तशें करिना जाल्यार मरे जोगूंक दिवचें ना, मेकळेपणान मरे स्वास घेवंक मेळचो ना. हा, म्हणजे बॅलन्स राग आसचो तर कोणाक थापटप वचना. अरे तशें न्हय रे. हा, कितें आसा, राग येता बरें आसा, पूण ओगीच कोणाक मारूंक वचप, थापटा मारूंक वचप बरोबर न्हू. अशें कंट्रोलान रावचो मनशान. सांग गो अमृत्या, समजोन सांग तांकां तुज्या कवितेंतल्यान. कापासतात आसा जाल्यार बसींनी तिट्यार चेडवांची बायलांची आवयची फकाणां मारपी मोवाल्यांची तोंडां धरून फोडात. फटिंगपणां करपी तांकां परत कुकर्मां करपाची शाती जावंक जायना म्हणटा सोणार धरून फुलयात मरे. हा, लाच मागपी फायली हालोवपाक पयशे मागप्यांचे तोंडार फुलयात. नाडपणां करपी फटिंगपणां करप्यांचेर सोणां फोडात धरून. आणि बायलांचेर अन्याय अत्याचार करपी दादल्यांची सोणां फोडात. तेन्नाच कितें तरी बरें जातलें. ऐकात, अमृत्यान बोध दिला देख देणो, दोळ्यान झणझणीत अंजन घालप. दॅट वॉज एनलायटनिंग. हेज्यान एक लायटिंग आसता. आगो फुडें हें अशेंच इंग्लीश माध्यम आनी कांय उरपाचें ना. कळ्ळें मरे? म्हाका एक सांग, मुळाकूच जर कुसला जाल्यार नाल्ल गो बरो कसो लागतलो? हा, कार्याच्या झाडाक केन्ना आपोल जातले? दत्तू अप्पा, तुमची एक कविता तयार. अमृत्या बाईची थापटा वयली कविता बरी लागली मला. श्याम, म्हाका बेठोच चोण्याच्या झाडार चडोव नाका. गडुदी लोकांची ही फिर लोकसभा, चकचकू आमच्या देशाचो फुडार. चकचकू आमच्या देशाचो फुडार. जावं बळिश्ट आमची ही लोकशाय, होच करूया आमी निर्धार. होच करूया आमी निर्धार. आमीच घडोवया आमचो परजळीत फुडार. 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 लोकशाही रे बाबा लोकशाही. ठेवा नीला लोकशाही.